आज आमी हांगा बिचोले हांगा सरान आमच्या रुक्मांकर हळर्णकर त्या सरान हेंचे घरान पॉझिटिव्ह असले. आतां ती रिकवर जाल्या. सो तेंच्यांनी रजिस्टर केल्लें आमच्या लेट्स हेल्प गोवा ह्या इनिशिएटिव्हा अंडर जे आमी होम सॅनिटायझेशन करता त्या खातीर तेंच्यांनी रजिस्टर केल्लें. सो आयज आमी तेंचें घर सॅनिटायज केल्लें आसा. सो तेंचे कडसून जाणून घेवया तेंचो एक्सपिरियन्स आनी कशें दिसलें तेंकां हें. ही एक बरी सर्वीस तुम्ही केल्या लोकां खातीर. इट इज व्हेरी एसेन्शियल इन दीस डेज. आनी खरेंच तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशें जें कार्य तुमचें चालू दवरचें आनी तुमच्या कार्याचो खुबशे लोकांक फायदो जावचो. थँक्यू सर. थँक्यू. देव बरें करूं हें केल्या म्हणून. आनी हांव मागता की खरेंच सगळी बरी आसची आनी रिकवर जावन तशेंच आसचें सगळें. ओके. थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर विश. देव बरें करूं. थँक्यू. सो आज आमी हांगा मया आसा गोंय आमी संतोष गिरकर ह्या हेंच्या घरा आसा आमी. तेंचे ते पॉझिटिव्ह असले तेंच्यांनी होम सॅनिटायझेशन खातीर रजिस्टर केल्लें आमचे कडेन. सो आमची टीम आयज तेंगेर येयल्ली आनी तेंच्यांनी सॅनिटायझेशन केलें घराचें. सो तुमकां आतां तुमकां विचारपाक तुमकां कशें दिसलें आनी तुमी कितें सांगपाक सोदता. आमकां बरें दिसता आनी एक अशें कोणें आमकां हेल्प करूंकूच ना अशें म्हणजे अशें सॅनिटायझर करता तुमचे जावं अशें मया अजून कांयच ना म्हणून आमी तुमकां एक आमी रजिस्टर केल्लें म्हणजे तुमी एक सॅनिटायझर आमचें करा म्हणून तुमी रोखडेच येयले आमकां अशें बरें दिसलें. पॉझिटिव्ह जालें पळय तुमकां अशें कशें म्हणजे सगळें सिस्टमॅटीक जालें तुमच्या कडेन हेल्थ सेंटरान. ना आमकां कितें जालें आमी 20 तारखेक आमी गेले सॅनिटायझर हे करपाक म्हणजे चेकअपाक गेले. टेस्टिंग कर 20 तारखेक टेस्टिंग केलें. रिपोर्ट आमकां 24 तारखेक 4 दिसांनी मागीर रिपोर्ट 4 दिसांनी रिपोर्ट मेळ्ळो. तेज्या पयलीं हांव मातशें ट्रिटमेंट डॉक्टरा कडेन गेलें विजनान. ओके ओके ओके. विजनान घेतली 2 दिसांनी. ओके ओके. आनी मागीर 2 दीस परत वखदां येवपाक लेट जालो. सो डिले करून सो तुमी पयलीं तुमची ट्रिटमेंट स्टार्ट केली. आनी पयली आनी ट्रिटमेंट मागीर ते किट बी दिता ते किट बी तुमकां मेळ्ळें. तर मागीर टेस्ट करून रिपोर्ट येवन मागीर 2 दिसांनी येयलो. ओके. सो मागीर रिपोर्ट जाल्या उपरांत 2 दिसांनी तुमकां किट मेळ्ळें. हय. ओके. आनी मागीर तुमकां ते गव्हर्मेंटाचे कडेन गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटर फोन बी येताले ते येताले तुमकां. 2 दीस येयले 2 दीस मागीर येयले ना. मागीर ना. ओके ओके. बरें बरें. बरें पण आतां तुमी रिकवर आसा सगळें. सगळें रिकवर. बरें. अशेंच मागता कितें तुमी सगळीं बरी आसचें आनी आमी आमकां आपयलें तेन्ना तुमचे धन्यवाद म्हणटा. तुमचो एक हेल्प आमकां मेळ्ळो आमकां मातशें बरें दिसलें. आमी कशें सगळे ट्राय स्टार्ट केल्लो आसा सगळ्यांक ते गव्हर्मेंटान करपाक जाय प्रत्येकाचें घर सॅनिटायज नाल्यार मागीर दुसऱ्यांकूय आनी करूंक जाय कोणाक तेंच्यांनी तें. सगळे कोण करना म्हणून आमी माया कोणाची गरजूच ना कसलीच गरज ना कोणाची. ते हांगा तेंच जालें न्हू. हांव फक्त येतलो. आसूं हांवें एक पॉझिटीव भितर हें करें आयज तें नाका आमकां कोण कितें करता तें नाका आमकां. आमी हें केलें तुमचें सॅनिटायज करून आमी करपाक जाय आनीक कोणाक जावपाक जायना हें आमचो हेतू आसलो ओके. बरें धन्यवाद. आज आमी हांगा सांखळे हांगा आसा. सो तशेंच सकाळच्यान आमी मया बिचोले तशेंच कारापूर हांगा सगळे 3 कडेन आमी सॅनिटायझेशन करतले. खुबशीं घरां आमी कवर केली. सगळ्यांनी आमकां ज्या ज्या घरांनी आयज आमी गेले तेंच्यांनी आयज रजिस्टर केल्लें म्हणून त्या घरांनी आमी आयज केलें. आमी सिलेक्ट करूंक ना. सो जशें तुमी हांव तुमचे कडेन मागता की जशें तुमी आनीक रजिस्टर करता तशें आमचे भुरगे आमची टीम तुमचे कडेन येतली आनी तुमचे घराचें सॅनिटायझर होम सॅनिटायझेशन करतली. तशेंच ह्याच लेट्स हेल्प गोवा इनिशिएटिव्हा अंडर आमी आयज हांगा राधाप्रसाद बोरकर सांखळे हांगा आसा. तेणी रजिस्टर केल्लें होम सॅनिटायझेशन खातीर आनी तेजें घर आमी आयज सॅनिटायज केल्लें आसा. तो फाटल्या 15-20 दिसां पयलीं पॉझिटीव्ह आसलो. सो त्या खातीर आयज आमी तेच्या घरान तेजे घराचें सॅनिटायझेशन केल्लें आसा. सो राधाप्रसाद बोरकर तुका हांव विचारपाक सोदता की तूं जेन्ना पॉझिटीव्ह जालो तुजो एक्सपिरियन्स कसो आसलो ह्या तुमचे सगळे म्हणटा की हेल्थ सेक्टर कितें हें करता प्रॉब्लेमॅटीक तुका तुजो व्यू पॉयंट सांग म्हाका. पर्सनली जितल्या लोकांक हांव मेळ्ळा जितल्या लोकांनी म्हाका तपासला जितल्या लोकांनी म्हजी टेस्ट केल्या डॉक्टर्स नर्सीस तांच्यांनी सगळ्यान म्हणजे ब्रिलियंट वर्क चालू आसा. ओके. जे लोकांक हांव मेळ्ळा इवन आफ्टर बिईंग पॉझिटीव्ह कोणें म्हाका असो पॉझिटीव्ह म्हणजे हो मनीस हाका सायडीन दवरपाक जाय अशें तरी कोणेंच पळोवना. इवन एनी वन इन द हेल्थ सेक्टर. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव पॉझिटीव्ह आसा ऑब्वियसली हांव सामको भिल्लो. ओके. म्हाका कळनाशिल्लें हांव कोणा कडेन उलोवं किंवा लोक म्हाका लागीं घेतले काय ना. बट ज्या हॉस्पिटलान हांव गेलो इवन कोणाक हांव मेळ्ळो तांच्यांनी अशें दाखोवन दिवना की बाबा इफ यू आर अ पॉझिटीव्ह पर्सन आनी यू हॅव टू स्टे असायड अशें म्हाका कांय असो वायट एक्सपिरियन्स तर म्हाका अजून पर्यंत येवना. ताच्या मागीर हांवें डिसायड केलें की हांव घरा कडेन क्वॉरंटायन जातलो घरा कडेन आयसोलेट जातलो आनी हांवें तशें ते भशेन हांवें म्हज्या घरा कडेन आयसोलेशन केलें आनी म्हजे पेरंट्स बी आशिल्ले ते सगळे वयल्या फ्लोरार रावताले. सो सगळ्या सकयल्या फ्लोरार हांव एकलोच आशिल्लो. मागीर अशें दिसता की तांकां कितें जालें जाल्यार सो तुका
काळजी असता तुझ्या घरच्यांची आणि तेन्ना हांवें चिंतलें की ओके आय नीड टू डू दीस सॅनिटायझेशन किंवा म्हज्या मनाच्या समाधानाक तरी हांवें हें सॅनिटायझर तेन्ना हांव ऑप्शन्स सोदतालो की हांव कोणा कडेन सॅनिटायज करतलो किंवा खंयची कंपनी आसा जी हांगा येवन सॅनिटायज करतली तांचो मायंडसेट कसो आसतलो की बाबा हे घरान पॉझिटीव लोक आसा की हांगा आमी या वेदर दे वील बी थिंकींग दॅट ओके हे आमकां त्रास जातलो बट हांवें जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवांचो तो पोस्ट पळयलो आय नो ते अशें म्हाका तेन्नाच कळ्ळें की ते अशें म्हाज्या बद्दल तरी केन्नाच चिंतचे ना की आयज सुद्दां जेन्ना म्हाका कळ्ळें की ओके फर्स्ट ऑफ ऑल दीस सर्वीस इज टोटली फ्री ओके हांगा तुमकां अशें चिंतपाची गरज ना ओके बाबा बाकीच्यो कंपनीज आसा जे हांवें रिसर्च केल्लो 50 रुपया पर स्क्वेअर मिटर 40 रुपया पर स्क्वेअर मिटर अशे तरेन ते चार्ज करता सो जर तुमच्या घरी 100 स्क्वेअर मिटर आसा तुमकां 4-5 हजार रुपया तरी हाजेर खर्च आसा इतले करून सुद्दां ही सर्वीस रेव्होल्युशनरी गोवन्स फ्री दिता ते तुका पयस करना ते तुज्या लागीं येता म्हणजे फूल तुका केन्ना अशें दिसना की दीस इज तुका अशें दिसना की तूं पॉझिटीव आसा फर्स्ट ऑफ ऑल तुका बरे तरेन ट्रीट केल्लो वता तुजें घर सारकें तुका डिटेल्स विचारून तुज्या घरान सॅनिटायज केल्लें वता आनी एवरी कॉर्नर ऑफ युअर हावज इज गेटींग सॅनिटायज ओके आनी म्हाका ही गजाल सामकी आवडली आनी आय वॉन्ट टू कॉंग्रॅच्युलेट रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर थिंकींग लायक दीस फॉर पीपल ऑफ गोवा तांच्यांनी गोंयच्या लोकां खातीर खूब बरें काम करपाक सुरू केलां ते जेवण पावयता ते खूब गजाली करता ज्यो तुमी तांच्या पोर्टलाचेर गेल्यार तुमकां कळटल्यो आनी हांव तुमचे कडेन मागता की प्लीज गो अहेड एंड सॅनिटायज युअर हावज थ्रू रेव्होल्युशनरी गोवन ओके तुमकां स्वता एक्सपिरियन्स मेळटलो की हाव गूड दीज पीपल आर हाव म्हाका जाल्यार बेस्ट एक्सपिरियन्स मेळ्ळा फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन आनी थँक्स फॉर सॅनिटायझींग माय हावज वीच वॉज अ बीग कन्सर्न म्हाज्या कडेन तरी सो आय वॉन्ट टू थँक यू एवरी टीम मेंबर्स तुम्ही सुद्दां कोण कोण आमगेर आयज येवन सॅनिटायज करून गेले इट इज अ बीग आय एम व्हेरी ग्रेटफूल फॉर इट थँक्यू राजा प्रसाद बोरकार सो खरेंच बरो एक्सपिरियन्स राजा नायक आमकां खरो बरो एक्सपिरियन्स एक सांगला की कशें तेजो जो फूल तेणी आपलो हें सांगला की जेन्ना तो पॉझिटीव जालो तो आतां तो रिकवर्ड जावन तेजें घर सॅनिटायज फूल एक तेणी आपलें हें सांगला की कोणीच आपल्याक पयस करना खरेंच आमच्या हेल्थ सेक्टराचे डॉक्टर नर्सीचे फ्रंटलायन वर्कर्स आसा हेल्थ सेक्टराचे खरेंच बरें काम करता त्याच खातीर आमचे जे रिकवर पेशंट आसता पळय ते बरे भशेन रिकवर जाता आनी हो फेज इजिली डिफिकल्टी ना येनासतना बरे भशेन फुडें व्हरता ते सो आनी तशेंच आमी तुजें घर सॅनिटायज केल्लें आसा सो तूं आयज आमकां आपयलें म्हणून तुका हांव थँक्यू म्हणटलो की आमकां जर घरान पावोन हें आमकां सॅनिटायज करपाक कित्याक आमकां खबर आसा की हेच्या फुडें तूं एक पॉयंट घरान दुसऱ्यांकूय जावपाक शकता सो हें जाल्लें नाका आमकां सो त्या खातीर आमी हो इनिशिएटीव स्टार्ट केल्लो सो थँक्यू आयज आमकां आपयले वचून सो देव बरें करूं